नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार्य कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. कालूच आमचे नाताल जाल्लें आसा आनी सद्याक आमचो फेस्टीव सिजन स्टार्ट जाला आनी ह्याच फेस्टीव सिजनाचेर म्हाका दिसता काँग्रेसी खातीरूय हो फेस्टीव सिजन आनीक फेस्टीवनेस घेवन येवपी आहा. कारण फर्स्ट टायम साश्टी जो पयलीं काँग्रेसीचो बेस्टन म्हणटाले थंय एक एक आमचो कोलवा सोडलो जाल्यार 8 9वांतले 8 काँग्रेसीन कॅन्डिडेट जिखल्यात झेडपी भितर. आनी आतां सगल्याकय मेन म्हणटा ह्या फावटी फर्स्ट टायम काँग्रेसीच्या ब्लॉकांनी जे कॅन्डिडेट सजेस्ट केल्ले तांकां दिवन ते कॅन्डिडेट जिखून आयल्यात. सो ह्याच हाजेर आमी आमची भासाभास करपा खातीर बाणावले ब्लॉकाचे काँग्रेस ब्लॉकाचे वायस प्रेसिडेंट सोलनबाब फुर्तादो हांकां आपयल्यात. सोलन येवकार तुका. म्हाका एक पयल्या सद्याक परबी दिता. कित्याक काय म्हणटालो तो तुमगेले 2002 इयर ज्या वर्सा मिक्की पाशेकर कडल्यान चर्चिल डिफीट जाल्लो काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट ताज्या फाटल्यान 2025 बसून काँग्रेस म्हणटा तें नांव खंयच्याच इलेक्शनाच्या हाजेर आमच्या हेजेर जिखून येवन येयलें. मदीं मारिया आयिल्ले पूण मारियान एट दॅट टायम इलेक्शन आसा ते पार्टी लायन्साचेर हे जायना आशिल्लें. सो पयलीं तुका फर्स्ट आफ्टर 23 इयर्स बाणावले म्हणटा तें नांव आमगेल्या हाजेर जिखून येयलें ताजेर पावला. ताजे परस दुसरें म्हणटा ह्या फावटी तुमी फर्स्ट टायम एक ते सीट ओपन आसतना थंय एक बायल मनशेक बसयली आमगे लुइजा रॉड्रिगीसाक आनी ती जिखून येयल्ली. सो हे जो सगळे हो इतलो चेंजीस जालो कसो काय म्हण तुजे कडेन? पयले सुवातेर तुमच्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक कॉम्प्लिमेंट्स ऑफ द सीजन म्हणटा. आमचे क्रिसमस सीजन चालू आसा. सेम टू यू ऑल्सो. थँक्यू. एपुसाक सुशांत बाब काँग्रेस ब्लॉक जो आशिल्लो आमचो बाणालेक एक एक बरो स्ट्रॉंग ब्लॉक आमी करून दिलो. हें ओवरनायट जावना. सुमार कॅप्टन विर्यातोचे इलेक्शन MP इलेक्शन जी जाल्ली 2 वर्सां सुमार फाटीं तेन्ना पुरान आदीसून आमी स्ट्रॉंग करीत ब्लॉक स्ट्रॉंग करीत आयिल्ले आसा. आमी जायतो वावर घाल्लो आहा. आमचो प्रेसिडेंट तेन्ना रुजार बाब आशिल्लो तेजे फाटल्यान कीत ग्रेशियस ब्लॉक प्रेसिडेंट जालो. दोगांनी भरपूर काम केल्लें आसा आनी आमी ग्रावंड लेवलाचेर काम केल्लें. जायते प्रॉमिनंट लोकां मेळ्ळे. आमी लोकल लिडर्सां मेळ्ळे, पंचायत मेंबर्सां मेळटाले, जायत्यो एक्टिविटीज केल्यो ब्लॉकाच्यो, कॅम्प्स ऑर्गनायज केले, इवन कॅप्टन विर्यातोचे इंटरॅक्टीव सेशन केले, जायते इश्यू घेतले आमी हिंगा बाणालीक. आनी हे भाशेन आमचे प्रेझन्स वॉज फेल्ट आनी स्ट्रॉंग घोट करीत आयले. आनी इवन द सिलेक्शन प्रोसेस एक कॅन्डिडेट निवडून हाडपाक आमकां एक चूज करपाक खूब टायम गेलो. आमी मे म्हयन्यान साकून सुरू केल्लें सोदपाक बरो कॅन्डिडेट आनी आमी एक 3-4 नांवां शॉर्टलिस्ट केल्लीं. तेजेर जायती भासाभास जाली. प्रोसेस एक 6 म्हयने चालू आसा. येस, भरपूर केले. सगळे लोकांक इनवॉल्व करून जाता तितले लोक आमी इनवॉल्व केले इन दीस डिसिजन मेकींग. आनी फायनली आमी 2 नांवां धाडलीं आमच्या GPCC प्रेसिडेंटाक आनी उरलोले मागीर तेमी केले. आनी दे रिपोज द फेथ इन द ब्लॉक. आनी आमचे ब्लॉकाचे मेंबर आहा तांची नांव आमी धाडली. भायल्यान कोणा टिकेटी भायल्यान धाडून. सो आय थिंक ऑल दीस प्लेड एन इम्पॉर्टंट रोल. ओनली नॉट इन बाणावली ऑल्सो न्ही, इवन आय थिंक कोलवा एक तुमगे कोण दुसरो कॅन्डिडेट तुमच्या आड दवरपा वतालो. दॅट ब्लॉक हॅज सेड नो दॅट वी वॉन्ट दीस कॅन्डिडेट. सेम विथ नुवे ब्लॉक सेड दॅट वी वॉन्ट दीस कॅन्डिडेट, नॉट बाकीच्या भायल्यान आयलेले नाका म्हूण. सो आय थिंक दॅट हॅज गिव्ह यू द डिविडंड्स. येस येस. मेन म्हणटा तूं म्हणटा तशें लोकांतल्यान जो कॅन्डिडेट आयला म्हळ्यार लोकां म्हणल्यार खंयचे जे आमगे हे आसा वर्कर्स आसात, काँग्रेस वर्कर्स आसा तांकां जाय तो कॅन्डिडेट काँग्रेस. आनी म्हाका दिसता मातशें उर्बेन काम केलें आसतलें आनीक तुमकां रिजल्ट्स दिसलो. म्हाका एक जाय तो लुइजा रॉड्रिगीस म्हणटा वाय यू हॅव चोजन एज ए बिकॉज हे इज ओपन सीट वॉज ओपन आनी सदांच ओपन आसता बायलांक चडशे कोण दवरनात. अनलेस अंटील आमगे नेली सारके जर कोणी आसले दोनदा जिखला 3दा जिखला तसले एखादे आसता, बट नॉट न्यू कमराक बायलांक दिनात. कितें वॉट वॉज द थॉट प्रोसेस? देर वॉज अ स्ट्रॅटेजीक रिजन फॉर दॅट. एक म्हणटे बायलांचें रिजर्वेशन बील पास जाल्लें आसा, केन्ना इम्प्लिमेंट जातलें तें सांगूं जायना. सो किपींग दॅट ऑल्सो इन मायंड आमी 2 बायलांक दिचे म्हूण
डिसिजन घेतलें आमच्या Okay. ब्लॉकान ओके आनी नुव्या ब्लॉकान. ओके कित्याक फायल्यां जर तर असेंब्ली रिजर्वेशन येयलें फॉर वुमन जाल्यार एटलीस्ट आमकां एक पॉप्युलर लिडर तयार जाल्लो मेळटलो. ओके सो दॅट वॉज ऑल्सो द रिजन वाय वी झिरो डावन ऑन वुमन कॅन्डिडेट ओके हां डिस्पायट बींग जनरल. हम्म. आनीक जायतो होमवर्क केलो आमी. लुइजा वॉज द बेस्ट चॉयस फॉर अस इन बेनाली. वाय शी वॉज बेस्ट वी लुक्ड इन टू हर बॅक. फर्स्ट ऑफ ऑल शी वॉज अ मेंबर ऑफ द ब्लॉक. ओके See, हां दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हम्म. आमी एक कंडिशन घातलें की बाणाले जावं नुवे जावं आतां हम्म. हे दिस इज काँग्रेस इन अ न्यू अवतार. जेन्ना हे आमचे जेन्ना आपसुवार्थी लिडर सोडून गेल्ले तेन्ना देवान आमकां एक सोयेक दिलो. त्याच्यातही मागीर येवया पूण हय सो तेजेर एक स्टार्ट केलें आनी फर्स्ट कंडिशन वॉज भायल्यान रावन तिकेट मागता तांकां तितले इम्पॉर्टन्स दिवपाना. कित्याक आमचें बरें फर्स्ट एक्सपिरियन्स हें काँग्रेस पक्षान. आनीक खुबशे येयले आनी दे वर नॉट इवन मेंबर ऑफ द काँग्रेस पार्टी. भायर बाणावले आयले. हय बाणाले बी आयले. आनीक खुबशी लूट जाली आनी त्या कारणाक लागून मातशें इलेक्शनाय बी आमचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक मातशें टायम लागलो. बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग फॉर काँग्रेस टिकेट बट दे वर नॉट पार्ट ऑफ काँग्रेस. ओके कळ्ळें न्हू. सो द सेंट्रल ऑब्जर्वर्स आमचे येयले तेमी they took effort to understand what is the right thing and they reposed their trust on the block. Okay. Yeah. What is the background of this Louisa? Because you are from Varka and also Louisa is from Varka. Yes. So why popularity इतली आहे कित्याक आनी म्हाका खबर आहा आमी भोंवताले तेन्ना ते तूं म्हणटा तशें आतां एक दोन दिसाची न्ही. दिस इज आय थिंक फाटले 3-4 म्हयने एकूच कॅन्डिडेट आमगेल्या दोळ्या मुखार दोन काम चालू जाल्लें काँग्रेसीचें. हय सी लुइजा गे बॅकग्रावंड सांगचें म्हणल्यार शी वॉज अ व्हेरी स्ट्रॉंग लिडर. ताचो पॉलिटिकल मातशें बॅकग्रावंड आसा. शी वॉज अ पंच मेंबर फॉर 10 years 10 वर्सां ते पंच म्हणून तें काम केल्लें वार्का पंचायत. तशेंच सरपंच बी जाल्ले. सरपंच सरपंच जेन्ना जाल्लें तेन्नाय बी तेणें खूब काम केल्लें. जायतें काम वेन शी वॉज सरपंच. नामनेचे म्हणल्यार थोडे वस्तू सांगचे म्हणल्यार शी वॉज इन्स्ट्रुमेंटल इन टू द ब्युटिफिकेशन ऑफ द रोड. आमचे बीच रोड आहा एक थिंगा ब्युटिफिकेशन केल्लें तेणें. मागीर एक फूट ब्रिज केल्ली हेडेर वचपाक. फेमस ती कित्याक आमच्या MLAन देखून थिंगा ग्लास ब्रिज बांदपाक हें करपाक रिपेरींग करून ग्लास ब्रिज करपाक म्हणून तेणें सांगलेलें. अजून कांय जावं ना बट ती ब्रिज बांदपाक आमचे लुइजा बाय हांगा CSR फंडिंगाचेर ताणें हें केल्लें. आनी वार्का विलेजीन फर्स्ट तेन्ना वेन शी वॉज सरपंच डोर टू डोर ड्राय कलेक्शन करपाक प्रोबेबली वार्का वॉज वन ऑफ द फर्स्ट विलेजीस. हय तेन्ना सुरवात अंडर हर लिडरशीप ती जाल्ली. हे भाशेन खुबशे डेव्हलपमेंट वर्क्स ताणें केल्ले आनी हेच कारणाक लागून पीपल हॅव वोटेड ऑल्सो फॉर हर बिकॉज ऑफ हर गूड वर्क. तेजे भायर ताची फामील जी आसा दे आर फ्रॉम द फिशींग कम्युनिटी तांची. आनी तांकां जायतें गुडवील आसा. जायतो सोशल वर्क बी तेमी केल्लो आसा. जायते लोकांक हेल्प बी केल्या. सो ते उदार मनाचे फामील ती. So all this together and the Congress vote bank. So everything together did the trick. So सोलन बाब म्हाका एक जाय की फर्स्ट आमी सदांच म्हणटाले की बाणावले म्हणटा काँग्रेस इज द बेस्ट. ताचे पयलीं तो आमचो युनायटेड गोवन्स आशिल्लो. युनायटेड गोवन्स ना की मागीर बाणावले. सो एकूच तुगे तो MGPचो एक लूत सराव ते एक इन्सिडंट सोडलो जाल्यार बाकी बाणावले म्हणटा केन्ना आलूक ना. एकूच 2002 साकून अशें कितें जालें की बिकॉज काँग्रेस सामकें बाणावलेंतल्यान सकयल देंवत रावली. तेन्ना कितें जाल्लें सुशांत बाब जेन्ना टिकेट दिली तेन्ना आनी जिखून आयले MLA जाले म्हणटकूच थोडे लिडर आपूण पार्टीन व्हडले जाले. कळ्ळें न्हू. सो दे बिकेम बिगर देन द पार्टी. आनी पार्टी आयडियोलॉजीचेर तेंचें मन आसना. ते मातशे आपसुवार्थी लिडरान वाट लायल्या. हांव म्हणना हें मानून घेवपाचें हांव म्हणिना बट हें आतां जनरल देखून म्हणलें जाल्यार जंप भरपूर मारल्यो न्हू. सो कितें जालें पार्टीचें नांव मातशें डॅमेज जालें. बट हांव सदां म्हणटा दीज आर सेल्फ सेंट्रल लिडर्स. कितलेशान गेल्ले आसात ते उडकी मारतात बट दे आर डुईंग इट एज अ इंडिविज्युअल नॉट. आनी पार्टी थिंगाच आसा. पार्टी आयडियोलॉजी थिंगाच आसा. हांव जायते पयसा एशें कोन्न एक उदाहरण दितां. पार्टीचें नांव केन्नाय जायते पयसा म्हणटा तुमचे पार्टी लोक उडकी मारून वयता. बट हांव एक बेश्टो एक उदाहरण दितां. एक आवय आसता. आवय एक भुरग्याक जल्माक काडटा. ताचो जायतो केअर घेता वाडयता ताका शिकयता आनी तो भुरगो व्हडलो जालो म्हणटो त्या आवयचे लात मारून घर सोडून वयता.
सो कोणाचो गुन्यांव करचो, आवयचो वो त्या भुरग्याचो जो कोण आवयक सांडून वयता. सो जायते पयसा म्हणटा आवयचो गुन्यांव करता, बट काँग्रेस पार्टी थिंगाच आसा. इट इज सेल्फ सेंटर्ड लिडर्स हू हॅव डिस्ट्रॉयड द पार्टी. डिस्ट्रॉय द पार्टी अशें म्हणटा, नांव पेडे केले तेंचे, बट चोवपाक गेल्यार तूं उडी मारल्या ते सारखे सारखे सामके स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट आशिल्ले ताणीच जे जे हे आयल्यात ते म्हणटा तेच तांगे एक आशिल्ले आमी जिखतात आमचे हुस्तार जिखता म्हणटा तसलेच कॅन्डिडेट जे जिखल्यात आनी ताणी उडी मारल्या सारकें आसा. सो हेच कारणाक लागून जाल्ले ते. आनी हे असले लिडराक कितें जाता, समटायम ते लास्ट मिनीट येवन तिकेट मागप आनी तांकां दिवप म्हणटकूच मागीर ते जिखले म्हणटा मागीर ते पार्टीचो मोग ना. सो मेन म्हणटा ते पार्टी शूड बी अहेड ऑफ युअर सेल्फ इंट्रस्ट. आनी तेन्नाच आमची पार्टी फुडें वयतली. आनी आतां सुरवात जी जाल्ली आसा ती सारकी आहा. कॅप्टन विराटोचो चॉयस तेन्ना लास्ट MP इलेक्शन जी जाल्ली आहा, दॅट हॅज बीन अ न्यू काँग्रेस म्हणटा, न्यू बिगिनिंग ऑफ अ न्यू काँग्रेस. ही वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही वॉज अ फ्रेश फेस. I think he stood सामके firmly behind you. Yes. Especially आपलो आमगे कॅप्टन विराटान तान्ना कॅन्डिडेट should come from the block म्हणून. कॅप्टन विराटाचो आमकां खूब एनकरेजमेंट आसा आमच्या ब्लॉकांक, एवरी ब्लॉकांक. तशेंच GPCC प्रेसिडेंट अमित जावं PEC कमिटी बी जे आसा तेमी आमकां खूब एक्सटेंड केल्लो आसा सपोर्ट. बट येस, कॅप्टन विराटो टेक्स पर्सनल इंटरेस्ट. ही इज एनकरेजिंग न्यू लिडर्स. ही इज ट्रायंग हिज बेस्ट टू स्ट्रेंथन द ब्लॉक्स एट एवरी लेवल. फुल गोवा म्हणटा एक म्हाका सांग, बेसिकली सद्याक बाणावली इज अंडर आप. Last 2 times, you may consider one time because one is a by-election. ZP is up because थंयच्यान तांगे स्टार्ट जाले. The account of Aam Aadmi Party in Goa started from Benawali in the last ZP. Yes. इतलो हे आसतना आनी तुगे सद्याक जो आमदार आसता म्हणटा आमी बाणावले इतलो डेव्हलप केला, बाणावले लोक आमचे बरोबर आहा, टॅक्सीवाले आमचे बरोबर आहा, मेन म्हणजे सगळी दादागिरी चलताली ती आमी बंद केल्या, आमी मोहल्ला क्लिनीक स्टार्ट केले. अशें आसतना इतले हातूंतल्यान तुमचो कॅन्डिडेट येवपाक कारण कितें? सी, तितून एक सांगलें, आमचे स्ट्रेंथ सांगलें तुका. पयलें म्हणटा तें पीपल हॅव नाव एक्सेप्टेड काँग्रेस. आमी सगळें केलां तें पिपल्स कॅन्डिडेट दिलो लोकांक. एक म्हणटा तें केल्लें आसा. दुसरें म्हणटा आतां पीपल हॅव एक्सेप्टेड काँग्रेस अशें न्ही तें. रिजेक्टेड. People wanted to be Congress, फकत काँग्रेस सारको ना म्हणून दुसऱ्यांक घेतात. सो पीपल आर देर टू विलिंग टू एक्सेप्ट काँग्रेस आनी बरो कॅन्डिडेट दिल्या लोकांनी वोट मारलो आसा. तेंच जाय तेल्ली आसा. बट एज फार एज आम आदमी पार्टी आयडियोलॉजी इज कन्सर्न, आय थिंक हे इलेक्शनाक न्हय फक्त बाणाले, सगळे साश्टीभर आनी आख्या गोंयभर तूं चोयल जाल्यार पीपल हॅव रिजेक्टेड आम आदमी पॉलिटिक्स. ऑन द कॉन्ट्ररी ते तांचे इतले ऑर्गनायज आनी कोण नाशिल्ले साश्टीक मेळटा. सगळे घराक पावपाचे इतले लोक बरोबर आनी कितें सगळे इट्स अ बेस्ट ऑर्गनायज पार्टी आसून पसून पीपल हॅव रिजेक्टेड देम. मानून घेया तेंची पार्टी इज वर्किंग लायक अ कॉर्पोरेट आनी डिसिजन मेकिंग इज सगळें डेली. आतां चोय, काल तुमी पेपरार चोयलां, अमित पालेकर प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी वावरला. तो कितें जावं पार्टी लागून वावुरलो. ही ट्रायड इज बेस्ट टू ब्रिंग द पार्टी अप. आनी तांचे डिसिजन वेगळें, बट दिल्लीसून तेंचे जे लिडर येता ते सुपर इम्पोज करून तांचे दे डू नॉट लिसन टू द वॉयसीस ऑफ द कॅडर. हें तरी दिसता, हें म्हाका दिसता स्पश्ट दिसती पडटा. आनी लोकांनी बी तें चोयलां. हे पार्टीचो आम आदमी पार्टीचो जो हे आसा आमगे स्वभाव आहा किंवा तांचे एटिट्यूड आहा, दॅट इज वेंट अप टू आमचे म्हणटात ते लोकां मेरेन पावलो तो. येस, म्हाका दिसता आयज जी रिजेक्शन ऑफ आम आदमी पार्टी फॉर ZP इलेक्शन इज अ मेसेज टू देम. आनी खरेंच म्हणल्यार तूं आतां म्हणटाले ते भाशेन बनावली डेव्हलपमेंटाचेर उलयलें जाल्यार ऑन ग्रावंड व्हडलोसो कांय डेव्हलपमेंट जावं ना. मातशें सोशल मिडिया मॅनेजमेंट एकदम बरें आहा तेंचें. तुमगे थोडे एकलो तुमगेलो नांव घेवपाक वरोन म्हणटा तो सोशल मिडिया ना, दीट इज नॉट चर्चेनी म्हणटा सोशल मिडिया सगळे तूं हें सगळ्यांक समजा. बट सोशल मिडिया मॅनेजमेंट बरें आसता, नो डावट अबाउट इट. बट खरेंच म्हणल्यार रियल डेव्हलपमेंट आमकां अजून बाणाले दिसती पडना. लायक फॉर एक्झाम्पल तुमी जायचा म्हणटा तेणें मोहल्ला क्लिनीक घातला. आय एम सेयींग मोहल्ला क्लिनीक इज डन इन हीज ऑफिस एरिया. तेणें थोडे टेम्पररी शेड घालून थिंगा मोहल्ला क्लिनीक चलता. वास्ट वोस्ट न्हू, बट दीस इज नॉट द डेव्हलपमेंट वी वॉन्ट. आमकां जाय, आमकां आतां हेल्थ सेंटर ना बाणाले. बाणालेचे लोक कांसाले वयता. वार्का टू काबुलोसी वी हॅव टू गो टू शिशिनी. आमचें एक पुलीस स्टेशन ना, तें भाड्यार आसा. तेंचे चोयल जाल्यार इट इज इन अ बॅड स्टेट.
टुरिझम सेक्टरचोय इवन ट्रान्सपोर्ट सारको ना, Transport- पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सारको ना. थिंगाय बी ना. मागीर आमचे लुक एट आवर बिचीस. हांव म्हणटा बीच डेव्हलपमेंट आमचे टुरिझम विलेजीस सगळे कोलवा चोयले जाल्यार वॉट इज द कायंड ऑफ डेव्हलपमेंट वी हॅव डन देर. सो आय डोंट सी मेजर डेव्हलपमेंट वर्क्स एटलीस्ट फॉर द लास्ट 2 वर्स तरी कांय व्हडलें सिग्निफिकंट तरी कांय जावना. सो लोकांकूय तें आतां ओडकून येतलें, कित्याक आमी घर घरां भोंवले आनी Okay. घर घरान डोर टू डोर करता तेन्ना जायते इश्यूज हे भाशेन आमकां आयकूंक मेळ्ळे. कितें बेजार आशिल्ले लोक, आमदाराचे बेजार इट वॉज आशिल्ले. नेगेटिव्हिटी वॉज देर. ना, इट्स बिकॉज ऑफ काम केलें ना काय बिकॉज ऑफ हिज एटिट्यूड? एटिट्यूड म्हणजे आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन हिज एटिट्यूड, बट येस म्हाका दिसता ही हॅज टू लर्न टू टेक पीपल अलॉंग इन हिज डिसिजन मेकिंग. म्हणजे जेन्ना पंचायत आसता, पंचायता लोकां मेंबरां कडेन विचारून तांची कामां कितें, ग्राउंड रियलिटी 5 मेंबरांक खबर आसता. सो यू हॅव टू लर्न टू वर्क अलॉंग विथ द 5 मेंबर्स एंड अदर लिडर्स. ह्या फावटी कितल्यो पंचायती आम आदमी कडेन आशिल्ल्यो? आमचे झेडपीत बेनावली टू काबुलसीन धरली जाल्यार म्हाका दिसना हुंचे तरी फुल्ली हुंचे एक पंचायत ताका आशिल्ली. मग भायरान कोलवा झेडपी कोलवा पंचायत वॉज विथ आम आदमी पार्टी. ओके They were supporting, but other than that, I did not see any other. Okay. So on ground reality only this म्हणटा ते आमी आम आदमी पार्टी हैज कैप्चर्ड द बनावली म्हणटा ग्राउंड रियलिटी न्ही. No. The On election, on the ground it is something different. different. Yeah. So the election results are speaking. No. Ata results Zoila is a reflection of his work also. Okay. You have to understand that. No, but अनेक हे जाताले की आमचे सगळे ओपोजिशन एकठांय रावले जाल्यारूच जिखपाक शकता. तुमकां लागून तें, कारण तुमगेर थंय बीजेपी ना, तुमचो मेन ओपोजिशन म्हणटा आप और आनी कोण आसतलो. एक म्हाका एक सांग, तुमकां दिसना की अशें करून सगळे जर रावले हातूंत भितर वोट स्प्लीट जातली, तिसऱ्याकूच चान्स पडटलो अशें दिसना तुका? सी हांव म्हणटा तुमचे लोकांचे हे कितें, तुमकां अलायन्स जाय की अलायन्स नाका? सी आमचें मन अशें भाशेन बाणाल तरी वी आर कॉन्फिडंट ऑफ गोईंग इट अलोन. कळ्ळें न्हू. कित्याक सी आम आदमी पार्टी म्हणटा ती बारीकशे तेजेर तुवें एक नदर मारली जाल्यार दे आर ट्रायंग टू मेक द प्रेझन्स फेल्ड ओन्ली इन काँग्रेस बेस्टन्स. वेर एवर बीजेपी इज स्ट्रॉंग थिंगा आम आदमीचे प्रेझन्स ना. आता हेच इलेक्शनाचो कितले डिपॉझिट ते पेडे जाल्ले आफ्टर 40 to 35 they have lost their deposit in this only सांसदीक मातशें हे केला. presence is only in Salsett and Salsett is a Congress bastion. So this is not going well for the Aam Aadmi Party. So लोकांनी ते ओडकून घेतले आसा आनी म्हाका दिसता elections have shown that. So alliance म्हणटा ते we can do it, but first preference should be to bring everyone under the Congress umbrella. कित्याक alliance pre-poll alliance एक जाता आनी post poll alliance can change. So it is safer and better that people should understand that we should strengthen one party, because there are only 2 principal parties in India. One is BJP, the other one is Congress. Okay. So it has to be between these 2. Third party can spoil the show. No, but एक म्हणटा just this can be a hypothetical question also. फाल्यां दिसलें जाल्यार आमकां कोण तो आमच्या वेंद्रीक he should join Congress, then what will be your stand? See, anyone is free to join, but we have to also see what the cadre has to say. कळ्ळें न्हू. The cadre also has to be आमगे आतां जे cadre आमी फॉर्म केल्लो आसा काँग्रेस पक्षाचो ओवरऑल, नॉट ओन्ली बेनावली, ओवरऑल ऑल्सो फूल गोवा सगळ्यांक एकठांय करून तें डिसिजन घेवचें पडटलें. आनी दॅट इज अ डिसिजन दॅट आय कॅनॉट टेक. इट विल बी अप टू द स्टेट प्रेसिडेंट्स एंड जीपीसीसी कमिटी. तूं म्हणटा की डिसिजन शुड बी फ्रॉम द ब्लॉक एंड नॉट फ्रॉम द लिडर्स. Oh, see, this would be a major decision, because you are saying Aam Aadmi सगळे भितर सर सत्ता हो एज अ इंडिव्हिज्युअल. No, only I think in तुजो बाणावलेचो आनी वेळ्ळेचो दोगूय जाण दे रियलायज दॅट आतां कांय ना हातूंत भितर वी विल जॉइन. म्हाका तरी दिसता द वे दे हॅव अटॅक काँग्रेस आमकां इतले उलयल्ले आसा की तांकां एंट्री मारपा विचारपा देखून येना कितें म्हणपाचें. देर इज नो फेस, because they have been attacking Congress left, right and center सारखे. So म्हाका दिसना there is any face for them to come and say I want to join Congress. कळ्ळें न्हू. सो बाबा म्हाका आमची भासाभास आतां काबार जावपाक पाविल्ली आसा. मेन म्हणजे तुका आपयल्लोच हांवें हे खातीर की मेन अशें म्हणटात की अलायन्स वयल्या लेवलाचेर जाता, ते अलायन्साचे सकयल लेवला पासून पावना. म्हणजे मेन तुका खंयचे आतां पिरामिड्स आसा ते अशें जावपाक जाय ते सारकें हे अशें जाता.
म्हणजे वयर वयर सगळें डिसिजन येता, सकयल कांय ना, सकयल पोकळ उरता आनी तो बॅलन्स वता. सो हे जर चेंज जातलें जाल्यार कितें जावपाक जाय दिसता, कितें करपाक जाय? आतां केलो तो प्रोसेस फ्रॉम ब्लॉक टू हे इवन अलायन्सांतलें कांय जावचें ना, अलायन्स जाय कांय जावचें ना, नाका हे जाय जाल्यार कोणा कडल्यान स्टार्ट करपाक जाय, फ्रॉम द ब्लॉकांतल्यान डिसिजन मागणी येवपाक जाय काय वयल्यान ताकून मागीर तुमकां सांगपाचें? म्हाका दिसता ब्लॉकांसून वयर वचपाक जाय. एनी डिसिजन मेजर डिसिजन जे ते घेवपाक सोदता ते ब्लॉकासून वयर वचपाक जाय. नॉट ओन्ली लायक इतले ब्लॉक आसा आमचे आतां ऑल ओव्हर 40 पण ब्लॉक्स. एटलीस्ट तांकां कळोवपाक तरी जाय, येस, तेंचे कॉन्फिडन्स घेवपाक जाय. हे डिसिजन मेकिंगाक घेवपाकूच जाय. कित्याक फायनली वॉट इज द काँग्रेस पार्टी? इट इज द वर्कर्स. कळ्ळें न्हू, काम सगळे करता ते वर्कर करता. कळ्ळें न्हू, वी हॅव टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द वर्कर्स. कित्याक वयरसून सकयल येयल्यार तें सारकें जायना, द मेसेज गोज रॉंग. लास्ट तुमगेले आमचे जे जालें पळय, आमचे असेंब्ली इलेक्शन जालें तेन्ना कांय अलायन्स नाशिल्ले, सगळ्याक ओपन आशिल्ले आनीक काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट मिजरेबली डिफीट जालो. सो तूं म्हणटा जर हे कितें अलायन्साक लागून हे जाता, हे कित्याक जालें? तुमगेलें तुमचो कॅन्डिडेट इतलो मिजरेबली फेल कित्याक जालो? हांव तेन्ना काँग्रेस पक्षा मेंबर आसोना, बट सांगचें म्हणल्यार एक कमेंट, आय एम स्पीकिंग इन जनरल ऑन अ पर्सनल लेवल म्हणटा. मे बी दॅट टायम ब्लॉक तितले स्ट्रेंथ आसुना, हें म्हजें अंडरस्टँडींग. आनी कॅन्डिडेट सोदूंक पावताले. वेन द ब्लॉक इज वीक यू लूक आउट फॉर कॅन्डिडेट्स आउटसायड, बट इफ द ब्लॉक इज स्ट्रॉंग यू हॅव मेनी कॅन्डिडेट्स विदीन. दिस इज वॉट वी आर डुईंग नाव. कळ्ळें न्हू. सो हिंगा थिंग कितें जाल्लें, लास्ट मिनट एक कॅन्डिडेट हाडलो जो टीएमसी पार्टीचेर कॅम्पेनींग केलें आख्खे बेणावलीभर, आनी लास्ट मिनट ताका टिकेट फावो केली. सो पीपल कॅनॉट एक्सेप्ट दॅट न्हू. तूं डोर टू डोर करता आसतना पूण टीएमसी म्हूण तुवें यू वर टेलिंग म्हणजे कॅम्पेनींग करतालो आनी लास्टाक म्हणटा वोट फॉर काँग्रेस. सो आय थिंक दॅट हॅज नॉट गॉन वेल. दीस इज माय पर्सनल कमेंट. आनी हांवें परत म्हणटा, इट इज द इफ द ब्लॉक इज स्ट्रॉंग वी हॅव टू चूज लिडर्स फ्रॉम द ब्लॉक. आनी भायले लास्ट मिनट हाडप, आय थिंक पीपल डोंट एक्सेप्ट दॅट. पीपल हॅव रिजेक्टेड दॅट कायंड ऑफ डिसिजन. सो तूं दीस इलेक्शन हॅज शोन दॅट yes, the trend. It's not only Benali. I think I can say this has happened across many Salset. 8 out of even in Kolwa. Even in Kolwa, because they tugele Delhi सारखे स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट, दो शी केम ऑन द सेकंड इयर, तरी आसतना कोलवाचो जो काँग्रेस कॅन्डिडेट आहा ताका ट्रिमेंडस वोट्स he has secured. Yes, she put a great effort. सांगता तुका म्हणल्यार शी इज अ न्यू फेस. आनीक लीड मेळ्ळें आमकां, बेतलबाती एंड अनदर विलेज वी गॉट अ लीड. बट कोलवा मातशें कमी पडलें आमकां. But because of the mom is from that village. But he is a popular also. Yes, he is that popularity worked in his favor. But कितें जाल्लें आतां, आमी जर तर काँग्रेस तेन्ना देखून नॅली जॉइन जावपा काँग्रेस टिकेट शी वॉज सर्चिंग, तें मागतालें. बट हुंय तरी एक कलेक्टीव डिसिजन जालें की बाबा लेट अस गिव प्रेफरन्स टू मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक. इवन इफ यू लूज इट, लेट अस लूज, बट लेट अस शो that we respect the party worker. I think this was the message. Though we have lost the elections in Kolwa, I think we can keep our heads high. We had the courage to give this ticket to a girl who is young, youth, teacher, any dynamic aha. So I think a little more effort and more better planning we could have got that seat. So 2027 Banauli 22 the Banauli Congress कडल्यान गेल्ली. Do you feel that you hope that in 2027 it will come back? I think I'm quite confident कित्याक this is now the second election. कॅप्टन विराताचे MP इलेक्शनाक आमी हायेस्ट लीड दिली बाणाले. ना पुट्टे म्हणटा तुगे आम आदमी पार्टी म्हणटा आमी आमकां लागून मेळ्ळे म्हणटा. वॉट इज ते कितें तुमकां लागून मेळ्ळे काय आम आदमी लागून मेळ्ळे? आतां हे रिजल्टाचेर तुवें चोवपाचें. आतां ZP इलेक्शन जी रिजल्ट येयला तेजेर तुका गमन येवपा जाय. काँग्रेस वोट इज देयर, दे जस्ट नीड गुड फेसीस. हांवें सांगलें ते भाशेन. कॅप्टन विराताज मेसेज वॉज क्लियर, दॅट वॉज वन विक्टरी. काँग्रेस लुक्स एट इट that we gave a good candidate, people have accepted, people have voted. This ZP election, second time, there's no alliance, 1-1, a convincing margin that we won, and Aam Aadmi won only one seat in entire Goa, Kolwa by only 70 votes. Marginally, marginal. It is not a very convincing victory.
So I think Benali wants Congress back, and we are very confident in 2027. We have a आणि very strong इवन chance. इन कोलवा जर इट्स 1-1 फाईट जाल्यार ही वूड हॅव लॉस्ट विथ ह्यूज मार्जिन. आम आदमी पार्टी वूड हॅव लॉस्ट बाय ह्यूज मार्जिन. Very confident that we could have done that. Very confidently. कित्याक 1-1 जाल्ले, the victory was ours. Because of the split of vote, ओके. मातशें वेगळें जालें. Okay. So that is सो different. 2027 तुमचे कडेन आसता म्हण एक फेस असो तूं म्हणटा असो क्लीन फेस ऑर गुड फेस डू यू हॅव? I can assure through your channel, तुमच्या माध्यमांतल्यान की आमी same process follow करतले. There are many aspirants. We are now going to strengthen the party. We are going to get a lot of new leaders to join the Congress party in Benali. Same process will be followed, and we assure the people that the best face would be put up. So, into खूपशे आसा within the block. Maybe we can get more people into the party and strengthen it. But process will be followed. Member from the block will get the ticket. Okay. Not somebody who comes last सो minute and says. सो ह्या हाजेर आमी ही भासाभास आमी थांबयतात. पेन म्हणटा तशें आमगे सदन बाबान सांगलें तशें एक निमाणे कडेन गांवांक कितें जाता तें गांवच्या लोकांक कळटा, भायल्या लोकांक कळना. आनी गांवांक कितें बरें जातलें तुगे आमगे दोतोर आसता तांकां जे आमगे फिजिशियन फॅमिली डॉक्टर आहा पळय तांकां तुका कितें जाता तें रोखडें कळटा, स्पेशलिस्टाक कळटा. कळना सारकें. सो तशें Symptoms. सिमटम्स ना तुका कितें जाता ताका खबर आसता तुका अमके सिमटम्स अमकें जाता अमकें जाता. स्पेशलिस्ट येवन तांकां तें कळना. सारकें. सो म्हाका दिसता की आतां होच प्रोसेस आतां जो बाणावले वी कॅन से इट्स अ बेनावलीम पॅटर्न. आतां तुमी हें करता लोकांतल्यान हें करून तांकां नचर्ड करून तांकां तांचे कडेन कॅम्पेन करून तांकां फुडें हाडप. आनी तुमचे कडेन आनीक एक वर्स उरलां अजुनूय. मे बी हें जाल्यार फुडल्या डिसेंबराक असेंब्ली इलेक्शन जावपाक शकता अशें म्हणटात. सो अजुनूय एक वर्स उरलां. सो एक वर्सा भितर जर आमचें कितें कॅन्डिडेट जर सिलेक्ट करून नचर्ड करून किंवा इवन तुमकां जर हें जाय कितें अलायन्स जाय जर ह्या पार्टीक जर तें आतांच ठरोवन कोण खंयचो कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणाक आसतली हें सारकें ठरोवन आतांच जर डिसिजन घेवन त्या प्रमाणे जर केल्यार म्हाका दिसता लोकांक कितें जाय तें जावपाक तातूंत हें जावचें ना. कित्याक आमगेलें ताका वेळ लागचो ना. आनी एक आमचे लोकशायेक भितर आसता ही लोकांची लोकशाही. सो लोकांक जाय तें जावपाक जाय. सो तशें जर जातलें जाल्यार म्हाका दिसता लोकांक आतां कन्सल्ट करून लोकांचे आमचे तांचे एडवायस घेवन आतां फुडें वचपाक पडटलें. आनी म्हाका दिसता बाणावले पॅटर्नान म्हाका फकत काँग्रेसीकूच न्ही दिसता म्हाका बाकी सगळे हांकां हें दाखोवन दिलें. इवन आम आदमी पार्टी दाखोवन दिला. नाजाल्यार ताणें जर सारकें कन्सल्ट करून जर कॅन्डिडेट दिलें जाल्यार इतले 35 हांकां डिपॉझीट लूज जावपाक पडटलें. सो ह्या हातूंतल्यान वी कॅन से दॅट दीस बाणावली पॅटर्न वील शो द रोड मॅप फॉर 2027 इलेक्शन. सो सुमन बाब तूं आयलो देव बरें देव करूं. बरें करूं. तुकाय देव परत बरें एकदां करूं. तुका नातलाची तशेंच आमच्या सिजनाची कॉम्प्लिमेंट्स परबी. Wish you आनी the आमचे same. सगळे जे पळोवपी आहात तांकांय नातलाची आनीक आमच्या सिजनाची म्हणजे कॉम्प्लिमेंट्स ऑफ द सिजन. आनीक सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.